Monanik संभावार्tan एकवट जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तपोषित संभरून पराक्लितां परगटल्या तुझी दिव्य तुम्हें आमकां वेंचलाय इश्ट म्हणून आपयलाय दैवी जिवान भरलाय भावार्थांत एकवटायलाय कळसा मोनानीक संभावार्थांत एकवट जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तपोषित संभरून पराक्लितां परगटल्या तुझी दिव्य Prisha Castellino, Tajazal Madessa, Norbert Shanti, Cecilia Dicona, Tijazal Madessa, Nishita Dicona, Tijazal Madessa, Boniface de Souza, Rita Lina de Souza, Savio and Shaina Lobo, Deepak de Souza Anikutam, Jiten Veena Rego Anikutam, Lavina Fernandez, Avita Venetia Sardana, John Tina Genevieve Pereira, Doris Lobo, Jesuja Povitra Karzak Arganzo Medita, Yal Rego, Ambrose Fernandez, Aja 25th death anniversary Mizita, Lily Fernandez Aniburgi, Menages, Anja Kutmat Antalya Sir Atmiak Benita Menages, Kutmat Antalya Sir Atmiak Cecilia Lobo, Paul, Rafael and Juliana Lobo, Anja Atmiak Cecilia Lobo, Vinci de Souza, Aja Atmiak Cecilia Lobo, Anthony Saldana, Aja Atmiak Marina Grace. पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्तातय मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो लितुर्जीचो तिसरो आयतार पंथ्या पारार हे मीस आयकून सरस्परा देवा भेटून आमची जिणी भाग्यवंत करूंक आमी एकूटान तशें सांगाता मेळ्ळ्या ही गजमतां जावन आसा भक्तांचो एकठार आमी भक्तीक जावन आसा सरस्परा देवाची भक्ती करूंक पंथ्या पारार आमी सांगाता मेळ्ळ्या ही गजमतां जावन आसा एकूटान आमी कुटुंबाचे सांदे हें समजून घेवंक जाय पूण ह्या कुटुंबाचे सांदे जायचे जाल्यार भक्तांच्या मेळाक आमी एक जायचे जाल्यार एक मूळ कारण आसा जाच्या विशयान आजच्या वांजेलां स्वामी जेजू सांगता वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला बरी कबा सतमंदा बोरी कबा सतमंदा आमची जिणी आमी बदली जाय आमी कुरपेवान जिणी जिये जाय आनी अशें करी जाय जाल्यार देवाचें उतार जावन आसा उजवाड तर भावां भयणीनो आमची थोडी जिणी भोवशा दुसऱ्या संगतींनी आमी खर्च केल्या पातकान आमी पडल्या आमची पातकां आमी रडया सरस्परा देवाक बली भेटोवंक आमकां आमी तयार करया हांव पातकी सरस्परा देवाक आनी तुमकां भयणीनो मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पदकां केल्यात होम सोपरात होम सोपरात ह्या सद्भगिस्तां सांकवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो जगत आमच्या सरस्परा देवा लागीं
विनंती करात प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. ससनाच्या देवा सगळे आमचे कर्ण तुझे कुशोमे जायचे कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जिजूच्या नावान आमचे जिवीत बऱ्या करणाने भरून बसो. या आम्ही मागतो आमच्या समिया तुझ्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पावटी जोनाक पावले. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वस आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलून वसूंक 3 दीस लागतले. जोना शहरा भितरलो सरलो आनी 1 दीसभर चलत वसून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नास जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरलीं.
देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्ले त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. Tujo wato maka volkong din serve spora. Tujo wato maka volkong din serve spora. Tujo wato maka शिकय सर्वे स्पोरा. तुझे मार्ग माका दाखय. तुझ्या स्वताच्या मार्गान माका सोलोन वर माका बुसांग. तुंस मोजो देव तुंस मोजो सोडवोंदार. तुझो वाटो माका वळखूंक दी सर्वे स्पोरा. सर्वे स्पोरा सुरवेरतां तुवें दाखयल्यां विश्वासीपणाचो तूं उगडास कर. पुर्विल्ल्या काळांनी तुवें केल्लो मोग विसरूं नाका. तुझ्या कळनातल्या मोगांनी बरेपणाक सरी जावं मोजो तूं उगडास कर. तुझो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वे स्पोरा. सर्वे स्पोर दयाळांनी सात्वीक जावन आसा. वाट सुकलेल्यांक भूत सांगून सारके वाटेर तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो सोलोन व्हरता. आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडता. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वे स्पोरा. तुझो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वे स्पोरा. मोदेव उठला. देव आपले पुरचेची भेट करूंक आयला. वोड एक प्रवादी आमचे मोदेव उठला. देव आपले पुरचेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंक धरण बंदेन घाल्या उपरांत
जेजू गलिलेयांत येवन देवाचे सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, फातकीजिनी बदला आनी बरी खबर सतमना. गलिलेया सरोवराच्या तडेच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भाव आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय जावन चिके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताजो भाव जुवांव. ते आपल्या माचव्यार जाळां सोमा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापयक जेबेदेवाक वावरेड्या सांगाता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, लिचू दिसो तिसरो आयतार आज आमी संभ्रमता आसतना पंत्या पारार आमी समेत भक्तीक सरेस्परा देवाक हे बली भेटोवंक सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भार देव आमचे कडेन कितें उलयता तें आमी समजून घे जाय. देवाचें उतर आमी समजून घे जाय. सर्वेस्व देव आमचो बापूय जावन आसा, आमी ताची भुरगीं. तो आमचो रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार. तो आमकां रचता आसतना आमकां एक शेवट दिता. एका शेवटा खातीर तो रचता. त्या शेवटा विने आमी जियेल्यार आमची जिणी निर्फोळ जाता. हर एक बुद्धवंत मनीस कितेंय काम हातान घेता आसतना त्या कामाक एक शेवट आसा. कितलो मनीस एक बुद्धवंतगी तितलो वर्तो जावन आसा शेवट. तुमी पळयात तुमच्याच जिणेंत, हांव कशें म्हज्या जिणेंत तें पळयता. तर देवान आमकां रचनेचो मुकूट जावन कुरव जावन रचता आसतना आमकां दिल्लो शेवट कितें गे म्हणलें सवाल. आमी भक्तीक, आमी क्रिस्ताचें कुटुंब, आमी भक्तांचो एकठांय जावन आसा. देव जावन आसा आमचो बापूय. हाचें मूळ लक्षान कितें म्हळ्यार पातका विने जियोवचें. पातका विने जियेल्यार तेन्ना मात्र आमी क्रिस्ती कुटुंबाचे सांदे जावंक पावता. त्याच खातीर आयच्या वांजेलांत आयकलें, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला, बरी खबर समजून घेया. केन्ना आमी पातकी विने जियेता, भक्तांच्या मेळांत आमी मेळटा. पळया हें बांदप, ही इगर्ज हाका वंटी आसात. हे वंटी बांदी जाय जाल्यार हर एका फातोर जाय. माती दवरूंक जायना, फातोर जाय. ते फातोर सफाई करी जाय. पूण खंयचो फातोर खंय दवरचो म्हणलें तें चिंताप बांदप्याचें, म्हजें आनी तुजें न्हय. वय आमी पातक्या विने जिये जाय, पूण आमची जिणी खंयच्या तरान मांडून हाडी जाय म्हणून आमचो रस्ता सरस्वो देव जाणा आनी तो आमकां तें शिकयता. समजून घेया भाव भयणी, देवाचें उतर तुमकां सांगता हांव. एकल्याक आवय जावंक आपयता, आनी एकल्याक बापूय जावंक आपयता, आनी एकल्याक याजक जावंक आपयता, आनी एकल्याक दुसऱ्या वाटेन आपयता. पळय ह्या बांदपाचेर खंयचो फातर खंय दवरचो म्हणून बांदप्यान निचेव करचो, शिवाय फातरान निचेव करचो न्हय. पूण बांदपी कितें नितळ करता तें फातराक कशें कळचें, देव आमकां कितें तो शेवट की म्हणल्यार आमकां कशें कळचें. देवाचें उतर. आमचो देव रचणार, सांबाळणार, पोसणार, ताच्या उतरा मारिपात म्हणजे क्रिस्ता मारिपात, ताच्या उतराच्या स्पिरिता मारिपात, पवित्रत्व्या मारिपात आमच्या कोशेड्डान आमकां सांगता.
Through the voice of conscience, everyone hears the voice of God म्हणटा पळय सभा. आपणाच्या कोशेदाच्या खांतोणे मारी पात समजणे मारी पात हर एका मनशाक आपणाची जिणी मांडून हाडची कशी म्हणून सरस्पर आपणाच्या उतरांत आमकां शिकयता. देवाचो उतराचो आयतार जावन आसा आज. ताका मूळ कारण जावन आसा पातकाविने जिवोवचें. या आमी पयल्या वाचपाक. निनिव एक शहर पातकाच्या खेणांत तें रोंबोण आसलें. पातकी जिणी जियेताले. सर्वेस्पर तांच्या अंतस्करणांत उलयता ते आयकनात. दुसरें सर्वेस्पर आपणाच्या प्रवादीक धाडटा जॉनाक. जॉना वचून आयकना कित्याक ते आयकनात म्हणून. एकल्याक एक सर्मा सांगूंक आपयलें तर जाल्यार पूण लोक कॅरच करिना जाल्यार भायर वचून सगळे भायर वता जाल्यार सर्मा सांगूंक बारीक कश्ट जाता. तुमी जाणात. तुमचीं भुरगीं तुमकां आयकाच नात जाल्यार भुरग्यांक सांगून तुमकां कांय कश्ट जाता. तशेंच जॉना येता म्हणटा पूण वचना. तो मासळी ताका गिळटा. थंय तो आपणाच्या पाताक रडटा. सर्वेस्पर सांगता हांवें सांगलेल्या प्रमाणे कर. निनेव शहराक वच म्हजें उतर परगट कर. तांकां शेवटा प्रमाणे जी राखूंक म्हाका आशा आसा ती म्हजी भुरगीं म्हणून. जॉना रडता आनी वेता. आनी थंय पाताक रडा शिवाय तुमी समेस्त नाश जातल्यात म्हणून तो परगट देवाचें उतार करता. ती पाताक रडटा. तुमी आयकलें पयल्या वाचपांत. ती रडटात मात्र न्हय, माथ्याक गोबर घालतात, मागणें करतात, प्राजीत करतात, गोबर घालतात, गोणी न्हेसतात, रायतां निमाणे भुरगे म्हणून आसत. इतलें मात्र न्हय, मन जातीक समेत भातेन दिनात, उदक दिनात. हे विशेश गजाली सगळ्या चरित्रेंत हे आमकां आयकूंक मेळना. मनशा कुळाच्या चरित्रेंत मन जातीन प्राजीत करचें म्हणलें आमकां आयकूंक मेळना. आयच्या वाचपान आमकां मेळटा. अशें कारण कितें? देव आमकां एका शेवटा खातीर रचता. तो शेवट ज्यारी जाय जायस न्हय जाल्यार तो पातळ पिठो करून उडय जाय. बागी जावन आसा ते निनिव शाराचे मनीस. तांकां शेवट कळ्ळो जॉनाच्या उतरा मारिपात. तांची दिनी तांणी बदलली. देव तांकां राखता. आमी आमच्या पाताक रडल्यार मात पावना. कुर्फेन जियेल्यार मात्र पावना. आमकां हर एकल्याक एक विशेष आपोवणें आसा. तुमी जाणा तुमी लग्न जाल्यात, तुमी कुटुंबाचे शेरोती जावंक पावल्यात. सरस्पराच्या देवाच्या जाग्यार तुमी आसात. तुमी आसात आवयो कुटुंबाचे शेरोतीनी जावन आसा. तुमी तुमचे कुटुंब मांडून हाडचे. तो जावन आसा तुमचें आपोवणें. तो जावन आसा तुमचो कायदो. पवित्र पुस्तक तें सांगता न्हय म्हजी जीब. जर तर एका कोणच्या दवरचो पातोर मोदें दवरलो जाल्यार पातोर रावता गी तो, वणस जाता गी. हर एका मनशाक ताच्या जिणेचो शेवट आसा. तो शेवट घेवन समजून घेवचो आमचो कायदो जावन आसा. जेजू क्रिस्त गलिलेयाच्या त्या सरोवरा भोंवतणी वता आसतना दोग प्रायवंत तरणाटे आपणाची जाळां सामा करनासले, मासे धरनासले. पिटर आनी ताचो भाऊ तांकां आपया येया तुमी मनशांचे पागी हांव तुमकां करतलो म्हणून. त्याच्या देवाचे उतार ते आयकतात. मुखार वेता आसतना जुआंव आनी ताचो भाव जाकोब तांकांय आपयता. देव तांचे देवाचे उतार आयकतात. आपोस्तोल जावंक पावतात. कित्याक पयला म्हण सरस तांकां भविश्य सुरवेर कळना. येतात ते देवाच्या कृपेच्या आकर्शनान ते फाटल्यान वेतात. पूण निमाणें तांकां कळटा. ते तांचो शेवट जारी करतात मात्र न्हय, क्रिस्ताच्या वांजेला खातीर आपणाचे रगत व्हावयतात, जीव दितात. वय काजार जाताना कित्याक काजार जाता म्हणल्यार समजना जावंक पुरो. एका म्हयन्यान 2 म्हयन्यान समजता. 2-3 भुरगीं जाताना आनी किसट समजता. प्राय जाताना आनी किसट समजता. भाव भयणीनो, every call has a purpose. Without purpose, that call becomes cannot be understood.
A purpose is essential core of a call. हर एक आपोवण्याक एक इरादो आसा. इराद्या शिवाय आपोवणे निर्फळ जाता. आपोवण्याक अर्थच ना. एक स्त्री काजर जाल्ल्या वेळार बायल जाता. ताणें बायल जायचें जाल्यार दादल्या कडेन संबंद दवरूंक जाय. घोवा शिवाय बायल ना. बायले शिवाय घोव ना. भुरग्यां शिवाय आवय ना. आवय शिवाय भुरगीं नात. जर तर एकली स्त्री आवय जर आसली ती स्त्री भुरगीं जाल्या उपरांत भुरगीं नातल्या बरीच एक स्त्री जावन चला तर जाल्यार तिचें आवय पण खंय गेलें. भुरग्यां शिवाय तुका आवय जावंक जाता गी. स्त्रिये शिवाय तुका दादलो जावंक जाता गी. घोव जावंक जाता गी. तशें म्हळ्यार आमचे जिणेचें आपोवणें बोदोल वेता संपूर्ण काय आमी जोडटा हे आमी समजून घेवंक जाय. शिवाय आमी खंयच्याय कारणा खातीर देवाचें तळ आयकलां म्हळ्यार जायना. जॉन प्रोफेट करता म्हणालो आनीक असतना ते वेच्या बदला दुसऱ्या वाटेन तो गेलो. देव सोडिना ताची पाट. तो दर्यांत पडटा. मासळी ताका गळटा. थंय ताच्या पाताक रडटा. आमची जिणी शेवटाची जायत जाल्यार म्हजें स्थान ह्या संवसारांत म्हजें स्थान ह्या कुटुंबांत म्हाका आसच्या संबंदांत कशें गी म्हणल्यार समजून घे जायत पडटा. शिवाय आमी कांय जबाबदारी नातल्या बरी जियेल्यार जायना. हांवें सांगलें तुमकां भुरग्यां शिवाय एक स्त्री आवय जायना. घोवा शिवाय एकली स्त्री बायल जायना. तेंच बायले शिवाय एकलो दादल्याक घोव जावंक जायना. वय तुमी जाणात ते. तर तुज्या जिणेचो संबंद तुजी जिणी मांडून हाडी जयता जाल्यार संबंद तुवें पळोवंक जाय पडटा. वय शिकपा शिवाय एकाकल्याक स्टुडंट जावंक जायना. हर एक लायक आमकां स्थान आसा. आमकां शेवट आसा. त्या शेवटान आमची संपूर्ण काय आसा. ए मॅन्स स्पिरिच्युअल हिस्टरी इज बेस्ट सेड by what he does by his chosen line. हर एक मनशाची संपूर्ण कायाची जिणी समजून जाय जाल्यार ताची ज्या संवसाराचें स्थान देवा मुखार ताचें स्थान कितें म्हूण समजून जाय पडटा. आपोस्तलांक आपोस्तल जावंक आपयलें. देवाचे देवाच्या उतात ताणें परगट केलें आनी त्या उतरा खातीर आपणाचो जीव दिलो. तूं स्त्री लग्न जालाय तुज्या दादल्या खातीर जिवोवंक जाय. भुरग्यां खातीर जिवोवंक जाय. देवाच्या स्थानार तूं आसाय. हें आमी समजूंक जाय पडटा. शिवाय ह्या जगाक मात्र न्हय धर्मिकांक मात्र न्हय आपोस्तलां मात्र न्हय आपोवणें हर एक लायकी आमकां आपोवणें आसा. तें आपोवणें खंयचें गी म्हणलें मेळचें कळचें कशें. देवाचें उतार. देवाचें उतार. देवाचें उतरां मारी पात्र जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. जर तर आमच्या काळजांत पाताक ना हें मूळ कारण देवाचें उतार सुर्याचें किर्ण एका आरशाचेर तोपल्या बरी देवाचें उतार आमच्या काळजांत सोंपता. परतून सांगता कशें सुर्याचें किर्ण आरशाचेर तोपता गी तशें देवाचें उतार आमच्या काळजांत तोपता. तें तोपल्या वेळार ताच्या प्रमाणेच जियेल्या शिवाय तुका समाधान येना. शांती येना. शांतीपण येना. वय भाव भयणीनो आमी देवाची भुरगीं भक्तांचो एकठांय. देवान आमकां विशेश रचला आनी पोसला. आमकां शेवट दवरला. तो शेवट जेजू क्रिस्ताचोच. केदें व्हर भाग आमचें. देवाक आमी अर्गां दिवा. ताणें आमकां रचयल्या शेवटा प्रमाणे जिवंक ताचें उतार आयकून त्या प्रमाणे जिवंक सरस्वती आमकां कृपा दिवन दी म्हण मागया. आमेन. उबे रावन सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा सरकार तुमच्या विस्तारात आमच्या स्कुलेचा ताचे सुद्धा आमच्या जो पवित्र आंकवार मरितान समलो पोन्स प्रीत का काळताणी कसले ताका कुस्साव सुटलो. तो मेलन तुकाने किपलो. तो मेल्यात देवलो. सत सामनातलो शिरून चलो. सरकार सुटलो. सरदार देवाच्या उशान बसला. थंय तांची वियाने मेलांची मुसबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञा कथोलिक पयसबीक
भक्तांचो एकतार पत्कांचे बोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्तांचे जिवीत आमेन. भाव भयणी एकूट आम तशें आमी संगता मेळ्ळ्या खंय दोग या तेग संगता मेळून मागतात तांचे मागणे आपूण आयकतलो म्हूण सुमयान आमकां बसयलां. तर एका ताळ्यान एका काळजान आमचे सर गरजो याल तरी दोन सरस्परा देवा भेटया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी आणि पोवी स्नान घेतलेल्या सर्वांनी तांकां लाभले आपोवणे आनी मिसां धैर्यान आनी मोगान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म म्हूण पळयनासतना खंयचेय परिस्थितींत लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी तांचे शिकाप आनी वावर उर्बेन करीशें आनी तांच्या बावर्तान तिरासान सांबाळून तुज्या पुताच्या मिसावांत भागीदार जायशें प्रेरीत कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडे वरवीं कश्ट तेल्यांक बरी भलायकी दी. तशेंच विविध रितीच्या अनवरां आनी अडचणे वरवीं कश्टांच्या सर्व भाव भयणीक तांचे कश्ट निवारूंक आमच्या मदल्यांनी कुमकेचो आत दिशें कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र युकरिस्तांत भाग घेतल्या आमी सर्वांनी आमचे मिसांव समजून क्रिस्ताच्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमची कसकी प्रार्थना देवा मुखारात आमी दवरया. कुटुंबां खातीर मागया, भुरग्यां खातीर मागया, पिडेदार आसल्या प्रायवंता खातीर मनाचे तणीर आसल्या खातीर मागया. सरस्परा देवा आमी तुका दिन वाचता तुवें आमचेर वतल्या सदन्या खातीर तुवें आमकां रचलाय पोसलाय एकूट आम तशें आमकां सांबाळलाय. तुवें आमकां दिल्ल्या शेवट्या प्रमाणे जिवंक तुमचो आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुमच्या बलिदान आपल्या मनातल्या महिमेक आमच्या नक्या पुयसुच्या दवा सरस्पर मानून घेऊ. सर्वस्परा प्रसन्न जावन आमची मनां दाणां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सस्ताच्या सुखाक आमी पावो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वाचुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सवथई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचोवंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जल्म घेतलो. गुरसाच्या मोरान सोसून सस्तांच्या मोनांत तें आमकां सोडयली आनी मोनांतलो पुनर्जीवन जावन सस्तांच्या जिविताने आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सरदाळ बारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराचें रगात पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोद आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Morta så gott förgötuja. Kutsa ani punajivan ponavarvi tuve amka sodala somia saracha sodvandara amchi sodvonka jai Krista jai jai बापा जेच्या मरणाचाने पुन्हा जिवंतपणाचा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडोवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळ जाणता दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतेल्या आमी समेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचे विस्तलेले तुझे पवी सभेचो उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भगिन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याचकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुन्हा जनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत थ्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरे देवाची माया संगती बगेन झुजे तिचो पती बगेन धर्मूत आनी सर काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलियां बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळें पडतूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सिरकींचे बागाडे आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशानत रयतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कांदांतली वाटाय राजूडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर मनरिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय चलयताय राजच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर
देवचळे संवसाराचे पाप करतले आमची कपत कर देवचळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी तुमच्या पतेरेंची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन आमिया आमिया दुडून आसतना वितेगे फारीक नासता प्रिये सत्संगाच्या कानाक लाले आमिया आमिया Jesuची विताचो उंटो ताका सेवची भुकेवची ना ताचे रगत करेच पिवा संवसार दिता जीव प्राण जेजून दिचे उदक पिवची नास्ती तानेवची ना ताचे भितर सासणीक जियेची वाटेली जरूर माळ्या जिविताची सरीसरशी आमिया आमिया थांबा नकली विभूतान बघो आमिया आमिया दुडून आसतना विकते फारीक नासता पिये ससनांक बाळच्या कानाक लाले आमिया आमिया निगडी मौन रावन जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत आयला म्हणलें समजोवन आमच्या शेवटा प्रमाणे जियोंक पातका विने जियोंक आमचे दिसपडते कायदे ताच्या कुशे प्रमाणे करूंक तसो आमकां कोपा दिवन दिवं म्हूण मागया आनी प्रत्येक जाण ह्या हप्त्यांत त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा
तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा आनी तुज्या भोव वर्ता देण्यांक आमची बरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगो या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तकले भगवान सरस्पराचे प्रत्येक आशिर्वाद आमी घेवया. सर पदवेदा देव तुमकां पातका विनय जिवंक आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या करणांनी बरो. सराना तसलो आनंद तुमकां पाव जावच्याक तुमची काळजां आपच्या उतराक आयती करू. कितें बरें तें सारकें समजून आमच्या बापाच्या खुशोबर मने चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावोवंक तोच तुमकां फावो करू. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचे देव आनी सदां रावो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांवची येता. उस्मार तुजो पाकय मुजेर राता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव येता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांवची येता. मोगाड पुत्रा सोवे हांव परमरेक आशिर्वाद दी आमकां. आनी तुझे कुदवेर म्हणटा आमची दुआ आमच्या दिसमांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.